गोंयांत वेश्या वेवसायांत ओडून हाडिल्ल्यो चलयो ह्यो फकत गोंया भायल्योच नात, जाल्यार सुमार 12% गोंयकार चलयो सुसंघटीतपणान चलयल्ल्या सेक्स रॅकेटांत घुस्पल्यात आनी हो वेवसाय फकत दर्याकुशीच्या वाठारापुरतोय मर्यादीत उरिल्लो ना. गोंयभर तो पातळ्ळा. भारतांतल्या 24 राज्यां बरोबर 5 भायल्या देशांतल्यानय गोंयांत चलयो आयात करतात. एका सर्वेंतल्यान हे भिरांकूळ निरीक्षण नदरेक आयला. अन्याय रहित जिंदगी अर्ज ह्या नावान वळखतात. 1998 सावन वास्कोतल्या वेश्या वेवसायात घुसपल्ल्या चलयांची सुटका करपा खातीर ही संस्था वावर करता. पुनर्वसन जाल्ल्यो ह्यो चलयो आनी बायलां सध्या स्विफ्ट वॉश लॉन्ड्र्यो चलयतात. जाल्यार दुसरे वटेन गोंयांत अजून चलतल्या वेश्या वेवसायांतलें भिरांकूळ चित्र अर्जान दाखयल्ले म्हायतींतल्यान पळोवंक मेळटा. सर्वेंतल्यान दिसून आयिल्ल्यो ह्यो गजाली. भारताक 29 राज्यां आसात. तातूंतल्या 24 राज्यांतल्यान चलयांक गोंयांत हाडटात. पुलिसांनी ह्या वेवसायांतल्यान सोडयल्ल्या चलयांचो हो अधिकृत आंकडो. प्रत्यक्षांत वेवसायांत आशिल्ल्यांचो न्हय. वेश्या वेवसायांतल्यान चलयांची सुटका करपाच्या प्रयत्नांत गोंयचो नंबर पयल्या 10त लागता. सगळ्यांत वयर आसा तें महाराष्ट्र, उपरांत पश्चिम बंगाल आनी दिल्ली. गोंया उपरांत येतात ती राज्यां म्हटल्यार उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, बिहार आनी मध्य प्रदेश. हेर 14 राज्यां म्हणल्यार गुजरात, आसाम, मणिपूर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, सिक्कीम, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगड, केरळ, मिझोराम, तेलंगणा, अरुणाचल प्रदेश आनी नागालँड. आनी आतां ही पळयात वेश्या वेवसायांतल्यान सुटका केल्ल्या परदेशांतल्या चलयांची अधिकृत आंकडेवारी. प्रत्यक्षांत वेवसायांत आशिल्ल्यांचो हो आंकडो न्हय. सगळ्यांत फुडें आसा बांगलादेश आनी उपरांत नेपाळ. उरिल्ले देश म्हटल्यार उझबेकिस्तान, थायलंड, किर्गिस्तान, रशिया, टर्कमेनिस्तान आनी टर्की. अर्जच्या वावराचें अरुण पांडे स्फूर्तीस्थान. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्साची सोशल वर्कांत मास्टर्स डिग्री मेळयल्या उपरांत ताणें आपली जीण अर्ज खातीरच ओंपली. केंद्र सरकारान 2011 वर्सा हे संस्थेक पुरस्कार भेटयलो, जाल्यार 2015 वर्सा अर्जाक स्त्री शक्ती पुरस्कार फावो जालो. ब्युटिफूल वुमन पुस्तकाचेर हालींच वाळपय जाल्ले चर्चेंत अरुण पांडे उलयतालो. वेश्या वेवसायांतल्यान सुटका केल्ल्या बायलांचे ह्या पुस्तकांत आत्मकथन आसा. नमन धावस्करान ह्या पुस्तकाचो मराठीत अणकार केला. हालींच मुंबय ताचें प्रकाशन जालां. अरुण पांडे कितें सांगता पळयात. आपको सरप्राइज होगा कि 25 स्टेट से, भारत के 25 स्टेट से लड़की लोग ट्रैफिक हुए हैं गोवा में. तो ये दिखाता है कि किस तरह से हमारे गोवा में एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है. और ऐसा भी नहीं है कि ये जो प्रोस्टिट्यूशन एक्टिविटी है वो सिर्फ कोस्टल बेल्ट में हो रहा है. अभी जो डेटा दिखा रहा है उस डेटा में बिचोलिम से भी लड़कियां रेस्क्यू हुई हैं, पोंडा से भी रेस्क्यू हुई. उनकी सवाल था what will happen to our women? These are not our women. ये हमारी औरतें नहीं थी, ये prostitutes हैं. ओके, पर आपको ये भी जानना पड़ेगा कि जो हमारा डेटा दिखाता है उसके अनुसार 12% लड़कियां जो हैं वो गोवा की. क्योंकि एक बार बाजार अगर बन गया तो जो बाजार चलाते हैं वो लोग नहीं देखते चाहते हैं कि लड़की किस धर्म की है, किस रीजन की है, किस जात की है. उनको अपने बाजार चलाने के लिए कमोडिटी चाहिए. अगर बाहर से सप्लाई नहीं हो पा रही है तो लोकली लेंगे हम. और हर जगह वल्नरेबल लोग हैं. अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है लोगों को, अगर चाहे हेल्थ क्राइसिस हो, ओके, चाहे अनकंट्रोलेबल बच्चे हो, ओके, चाहे ऑर्फन लोग हो, चाहे ऐसे फैमिली के बच्चे हो, या जहाँ पे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो, यही वल्नरेबल ग्रुप है ना. तो गोवा में भी है. कुछ लोग इसको अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट की तरह देखते हैं टूरिज्म वाले. ओके, दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ गोवा गेट्स लेबल्ड एज अ डेस्टिनेशन फॉर सेक्स ट्रेड, सेक्स ट्रैफिकिंग, ये फैमिली डेस्टिनेशन नहीं रहेगा. वाळपयच्यान गोवा 365 ब्युरो.